हांव जेन्ना 12थाक आसलें तेन्ना आमी अशी फ्रेंड्स बसलेली आनी आमच्या मदीं गजाली चलताली कोण कितें जातलो. डिस्कशन जालें, म्हाजो टर्न येयलो आनी हांवें सांगलें म्हाका पायलट जावपाक जाय म्हणून. आनी तेन्ना पट करून एका फ्रेंडान म्हटलें पायलट जावप कितें तें तरी खबर आसा, फकाणाची कामां न्हू ती. आनी तें आयकून म्हाका खंय ना खंय वायट दिसलें. पूण हांवें एक कोट आयकला, संस्कृतान आसा, यद भावो तद भवती. हाचो अर्थ असो की यू बिकम वॉट यू बिलीव. तेन्ना म्हाका विश्वास आसलो की हांवें जें चिंतलां तें हांव पॉसिबल करूनच दाखयतलें. त्या विश्वासाक लागून, पेरंट्सांच्या सपोर्टाक लागून आनी देवाच्या आशिर्वादाक लागून हांव हें कंप्लीट करपाक पावलें, कमर्शियल पायलट जावपाक पावलें. स्वताचेर विश्वास नासलो जाल्यार हांव मदीं खंय तुटून पडटलें आसलें किंवा कोर्स कंटिन्यू जावपाक पावचो नासलो. पूण विश्वासाक लागून स्वताचेर दवरलेलो म्हणून हांव तें कंप्लीट करपाक पावलें. तर कोणी कितकोय फाटीं ओडूं, कितकी डिफिकल्टीज येवं, आमी फाटीं सरचें न्हू. आनी जें कितें तुमी गोल डिसायड केला, एम केला, तो कसो तरी कंप्लीट करचो. आनी विशींग ऑल द वंडरफूल वुमन अ व्हेरी हॅपी वुमन्स डे. थँक्यू.